जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान आवेस्पोर 5 ओळी 30 ते 4 आणि 7 जेजूक गोवाय दिवपी बाप मुजेच पदवेन मुज्यान कांयच करूंक जायना जसो हांव आयकता तसो हांव निर्णय दिता आनी म्हजो निर्णय उन्नतीचो कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदता हांवच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजे गोवायकेक मोल ना म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणू तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयलें आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली हांव मनशांचे गोवायकेचेर धरलोलो ना पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारुणा पासत उलयतां जुवांव एक जळती आनी लोकलोकीत पणटी जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जुवांवचे गोवायके परस व्हड जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यात हांव करतां तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात बापान म्हाका पाठयला आनी ताणेंच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना ताचें रूपूय तुमी कदींच पळोवंक ना आनी ताचो सोब तुमचे भितर रिगलोलो ना कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी भावार ठेविनात धर्मशास्त्राच्या बरोवपांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून शिकतात खरें म्हणल्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दितात तरी पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात मनशांचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करीच ना पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां देवाचो मोग तुमचे सोवें नाच म्हज्या बापाच्या नांवान हांव आयलां तरी तुमी म्हाका मानून घेनात दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात पूण एकल्याच देवाकडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच ना बापा मुखार हांव तुमकां लावन दितलो म्हूण समजू नाकात मोइजेसाचेर तुमी भरवसो दवरतात तर तोच मोइजेस तुमकां लावन दितलो तुमी मोइजेसाचेर भावार्थ दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय तुमी भावार्थ दवरतलीं आसल्यात कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां पूण ताच्या बरोवपांचेर तुमकां भावार्थ ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर कसो म्हूण तुमकां भावार्थ आसूं येत